नमस्कार येवकार. गोवा टुनायटात राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबर आदी हेडलाईन्स. बॉलिवूड दिग्गजांच्या हजेरेत 53व्या इफीचे गोयात ग्रँड ओपनिंग. 2025 मेरेन इफीक कायमस्वरूपी सुवात. मुख्यमंत्र्याचे उक्तावणाक उतर. स्पॅनिश डायरेक्टर सौराक जीवन गौरव. म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरूंक कर्नाटकान कणकुंबी जमनीचो सर्वे. मातयेचे टेस्टिंग केले पुराय. गोयचे WRD सुसेगाद. म्हादय एक्टिव्हिस्टांचो परत अलर्ट. सांग्यार IIT अर्दी जमीन दोंगुल्लेर. आतां आनी 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेवंक हालचाली. आमदार म्हणटा सांग्यार आनीक 2 जागे. IIT सांग्या भायर वच्ची ना. सात म्हयन्यांत गोंयांत एकाच दादल्याची नसबंदी. हजारां वयर बायलो फॅमिली प्लॅनिंगांत वांटेकार. 21 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मेरेन दादल्यां खातीर नसबंदी मोहीम. काणकोणा माशे दाबोटात खून. 44 वर्षाच्या जानू खरवताक मारलो. पुतणो अजय खरवताक पुलिसांनी उखल्लो. सुरो तोपून मारलो म्हण आरोप. फिफा वर्ल्ड कपाक कतारांत ग्रँड सुवाळ्यान सुरवात. ओपनिंग गेम कतार आनी इक्वाडोर. फाल्यां इंग्लंड आड इराण. सेनेगल आड नेदरलँड्स. आणि न्यूझीलंडा आड दुसऱ्या T20त भारताच्या यंग ब्रिगेडीचे जैत. 65 रन्सांनी मारले. सूर्यकुमाराची सेंच्युरी. दीपक हुडाच्यो 4 विकेटी. तिसरी आनी निमणी मॅच मंगळारा. हलतरा आनी कळसांतले उदक मलप्रभेत व्हरूंक कर्नाटकान कणकुंबी जमनीचो सर्वे आनी मातयेचें टेस्टिंग पुराय केला. ह्या कामाक हाडिल्ली मशिनरी सायटी वयल्यान हालयल्या. म्हादय एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार प्रुडंटाकडे उलयलो. कर्नाटकान जमनीचे टेस्टिंग केले, मात अजून मेरेन गोंयच्या WRD सायट इन्स्पेक्शन करूंक ना वा हो इशू केंद्राकडेन पावयल्लो ना. गोंय सरकारचे जे जलसंसाधन खातें आसा ते तेंच्यांनी तेंच्या अधिकाऱ्यांनी वचून थंय पळोवणी करूंक ना. आनी एकंदर आतां कर्नाटक जे आसा हो रिवायज DPR जो आसा तो सादर करताले सेंट्रल वॉटर कमिशना कडेन. आनी त्याच्या उपरांत तांकां जे पर्यावरणीय दाखले आसा ते पर्यावरणीय दाखले वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय जे आसा केंद्रीय तांच्या कडल्यान, त्याच प्रमाणे राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ आसा त्यांच्या कडल्यान तांकां परवानगी घेवप गरजेचें आसा. गोंय सरकारान निदान 1-2 महिन्याच्या फरकान किंवा 1 महिन्याच्या फरकान तरी ह्या वाठारात भेट दिवन कर्नाटक सरकार ह्या संदर्भात कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे कितें काम करता ही पळोवणी करप आनी त्या संदर्भातलो अहवाल जो आसा पत्र व्यवहार आसा तो केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालय त्या शिवाय केंद्रीय जल आयोग हांकां धाडप गरजेचो आसा. आनी म्हादय पाणी वाटप लवादान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार म्हादय पाणी वाटप प्राधिकरण जे आसा ते स्थापन जावप गरजेचें आसा. त्या संदर्भानू गोंय सरकारान केंद्र सरकारा कडेन विनवणी करपाक जाय की बेगोबेग ही प्राधिकरण जी आसा ही ऑथॉरिटी आसा ती स्थापन जातली. ना जाल्यार आमच्या म्हादयचेर जे अरिश्ट येवपाचें आसा तें आणखी अरिश्ट कठीण जातलें. सांग्यार IITच्या सुवाते लागची 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेवंक जमीन मालकाकडे उलोवप चल्ला. सांगेचो मंत्री आमदार सुभाष फळदेसाय प्रुडंटाकडे उलयला. IITक दिल्ल्या 7.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीतली 3 लाख दोंगुल्लेर आशिल्ल्यान केंद्रान हरकत घेतल्या. सांग्यार खंय आनीक 2 जागे पळयल्यात. IIT सांग्यारूच. सांग्यार IIT मुखावेल्यो आडखळीत सुटना. एके वटेन लोकांचो विरोध, दुसरे वटेन थारायल्ली जमीन उणी पडपाक लागल्या. गोंय सरकारान दिल्ल्या 7.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीतली चडशी जमीन दोंगुल्लेर आशिल्ल्यान बांदकामाक उपेगाक पडना
म्हूण केंद्रान आतां IITच्या सांगेच्या सायटीचेर हरकत घेतल्या. इतकी तयारी केल्ली आसा, थंय सर्वे जाल्ले आसा, डिमार्केशन जाल्लें आसा. आनीक IIT खातीर म्हाकाय खबर आसा की IIT ज्या जाग्यार जावपाचें आसा, पयलीं आमी 15 लाखां वयल्यान ती 7.5 लाखांचेर हाडली आनी तातूंतय भितर सादारण ते एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर दोंगराक वता. ही जमीन अपुरी पडटा ही आमकां पूर्ण खबर आसा. आनी ही सगळी कल्पना आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका सांगलें आसा की एडिशनल लँड जी आसा सायडीन, एडजस्टंट लँड आसा, त्या जमीन मालका कडेन आमची उलोवणी चल्ली आसा. एडिशनल लँड आमी त्या सायटीन भितर एड करतली. जी एडिशनल लँड आसा ती सरकार विकती घेतली आनी एक बरी सायट थंय निर्माण करतले. जमीन मालका कडेन उलोवणी जाल्ली आसा. एक फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट टोटल क्लियर टायटल आशिल्ली जमीन आमकां एडिशनल जमीन 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय मेळटा. दक्षिणेतले आनीक 5 आमदार IIT तांच्या मतदारसंघांनी व्हरूंक तयार. सांग्यार खंय आनीक 3 सायटी आसात. IIT सांग्या भायर वचची ना म्हूण सुभाष उलोवन दाखयता. शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार आनी तशेंच ह्या सायडीन आमचे ढवळीकरय मागतात, त्या सायडीन रवी नायकय मागता, ह्या सायडीन आमचे गणेश भाऊ दारबानोडा व्हरपाक सोदतात. हेवटच्यान आमचे काणकोणचे सभापती रमेश तवडकर हांकांय हो प्रोजेक्ट जाय. प्रोजेक्ट हो आयज सगळ्यांकच जाय, पूण ज्या रितीन सांग्यार मुखार गेल्लें आसा काम, तो प्रोजेक्ट आनी खंय वचना. IIT सांग्या शिवाय आनी खंय वचना. हाजेर शिक्कामारतब जाल्ले आसा. आमचे कडेन IIT एकच सायट आसा अशें कांय ना. सांग्यार आमी 3 सायटी पळयल्ले आसात. इतले मजगती धारवाड IITंतल्यान गोंयांत IIT पदाचेर ट्रान्स्फर मारिल्ल्या पशुमार्ती सेशून हांणी हे पोस्टींग न्हयकारला. गोंयांत IITक जावपी विरोध काय आनीक कितें वेगळें कारण आसा तें मात स्पश्ट ना. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. 7 म्हयन्यांत गोंयांत एकाच दादल्यान नसबंदी केल्या. हजारा वयर बायलांचो फॅमिली प्लॅनिंगांत वांटो. फॅमिली प्लॅनिंग डाटा प्रमाण दादल्यांचो नसबंदी मोहिमेक रिस्पॉन्स ना. एप्रील 2021 ते एप्रील 2022 मेरेन तिगांनी नसबंदी केल्या, जाल्यार 1400 परस मायज बायलां फुडें. आरोग्य खात्यान 21 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर दादल्या खातीर नसबंदी दवरल्या. नसबंदी मोहिमेक गोंयांत दादल्यांचो सापूच रिस्पॉन्स ना, बायलांचो बरो रिस्पॉन्स. 1.5 वर्सांत फकत 4 दादल्यांनी नसबंदी करून घेतल्या. एप्रील 2021 ते एप्रील 2022 मेरेन 3, जाल्यार एप्रील 2022 ते आतां मेरेन एकल्यानूच. ह्या 1.5 वर्सांच्या काळात 2596 बायलां फॅमिली प्लॅनिंगाक फुडें आयल्यात. पोरू वर्सा म्हणजे 21-22 1460 ट्युबॅक्टॉमीस जाल्यो, म्हणजे जाका आमी बायलांची नसबंदी म्हणटात, आणि फक्त 3 दादल्यांच्यो जाल्यो. म्हणजे 1460 बायलांनी फॅमिली प्लॅनिंगा खातीर कितें तरी केलें. तेन्नाच एक्च्युअल पर्मनंट मेथड म्हणून दादल्यांनी फक्त 3 दादल्यांनी आपल्यालो भाग दाखयलो, सहभाग दाखयलो. ह्या वर्सा जर पळयत जाल्यार फ्रॉम एप्रील टू ऑक्टोबर 1136, म्हणजे ह्या 7 म्हयन्यांत 1136 बायलांनी ऑपरेशन करून घेतलें. ट्युबॅक्टॉमी जाली, जाल्यार फक्त एका दादल्यान वासेक्टॉमी करून घेतल्या. वॅसेक्टॉमीचे तुवें ट्युबॅक्टॉमी मातशी रिस्की आनी दुखपा सारकी. जर बायलांचें ऑपरेशन केलें नसबंदीचें, जाका आमी ट्युबॅक्टॉमी म्हणटात, जाल्यार ताका हुंगरी दिवची पडटा एखाद्या मोठ्या ऑपरेशनाक दितात तशी. दॅट बाय इटसेल्फ इज अ बीग रिस्क. त्या हुंगरीन ताका दिवप, त्या हुंगरींतल्यान तिणें भायर सरप हो मोठो प्रोसिजर आसता. तें भितर वचून म्हणजे पोटान वचून ऑपरेशन करचें पडटा. इन्फेक्शनाचे चान्सीस आसता, तिका रेस्ट घेवची पडटा, अँड सो मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन्स आर देर कंपेर्ड टू आमी जे वासेक्टॉमी म्हणजे दादल्याची नसबंदी करतात ती. गोंयांत प्रजनन दर बरो आसा. देशांत 2.3 एवरेज दर, गोंयांत 1.3. FR अप टू 2 आसता. वी कॉल इट एज रिप्लेसमेंट लेवल. म्हणजे त्या टायमार पॉप्युलेशन स्टेबल जाल्लें आसता, जितले जातात तितलेच मरतात अशें लेवलाचें आसता. पण टू कंट्रोल पॉप्युलेशन वी शूड बी हॅविंग लेस देन 2, अँड वी आर ऑलरेडी हॅविंग 1.3. गोवा इज वन स्टेट अमॉंगस्ट मेनी स्टेट्स इन इंडिया जेणी हो रेट ऑलरेडी अचीव केल्लो आसा. सो वी आर डुईंग एक्स्ट्रीमली वेल इन टर्म्स ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग. हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअराच्या जोड पालवान आरोग्य खात्यान दादल्यां मदीं नसबंदी जागृती खातीर 21 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर मेरेन वॅसेक्टॉमी मोहीम दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मायनिंग सुरू जायना तो मेरेन सरकारान ट्रकां खातीर भरमसाट लायिल्लो ग्रीन टॅक्स फाटीं घेवचो. GPS टॅक्स बाकीचे टॅक्सूय घेवचो न्ही म्हण मायनिंग ट्रकवाल्यांची मागणी. सावड्ड्या तिस्कार ट्रकवाल्यांची बसका जाली. ट्रकवाले खंय मुख्यमंत्र्याकडे गेल्ले.
मुख्यमंत्र्यान खंय टॅक्स माफ करता म्हण आश्वासन दिलां. सरकाराक 15 दिसांचो प्राज. मागण्यो पुराय करिना जाल्यार मायनिंग सुरू जाता तेन्ना खंय सर्वीस दिवचें ना. ट्रकाचे आमकां 16,200 हें आसलें टन आनी आमकां 10.5 टन भरताले. आतां आमी 18.5चे टॅक्स भरतात. ते 12.5 करून घेवपाचे एक, कित्याक आमकां मदीं करून दिले 12.5 आनी मदीं मागीर ते परते बंद केले. ते एक प्रश्न ताचे कडेन घाला. दुसरें GPS आमी आज GPS मारून पळयलें, तातूंत म्हाका दिसलें GPS प्रॉब्लेम सॉल्व जालो म्हणून आयज मारून पळयलें हांवें. तातूंत कितें जालां, पयलीं आमी 290 आनी 400 कितें भरताले म्हयन्याक. आतां आमी भरपाक जाय 1,335 म्हयन्याक, एक म्हयन्याची भरतलो जाल्यार, आनी वर्साचे भरतलो जाल्यार 6,285. तातूंत तांणी हें दिलां रिटेलिंग चार्ज 750, कळ्ळें, सबस्क्रिप्शन चार्ज 4,573 रुपीज 32 पैसा, GST 479.34, 479.34 दोन फावटी, अशें करून 6,285 वर्सां 12 म्हयन्याचें GST. ते मातशें हें GPS तें एक मातशें सॉल्व करून घे. एक जालें आनी दुसरो प्रश्न जालें. म्हयन्याचें हें करतलो जाल्यार 1,335 एक म्हयन्याचें करतलो जाल्यार दोन मातशें पळयात कशें कितें करपाक. आमी काल पयर सीएमा फुड्यान गेले. सीएमान आमकां एक एश्युरन्स दिलां की एक ह्या 2-3 दिसां भितर आमी तुमचे ग्रीन टॅक्स आमी माफ करतात, GPS तुमचे माफ करतात आनी जो ग्रीन टॅक्साचे तेय एक माफ करता अशें म्हणून आमकां एक 3 अशें आश्वासन दिलां. ती आमी एक 15 दीस बरें पळयतात आनी जर 15 दिसां भितर जर जायना आनी फाल्यां जर अशें जर मायनिंगाक जर खंयी जर ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो आसा, तो एक 10,000 आसूं 5,000 आसूं, तो आमी कोणेच जर आमी गाडी चलोवपाना, हो लास्ट आमचो निर्णय जाल्लो आसा. कित्याक तो चलोवन काय आमकां फायदो ना. आमकां गव्हर्मेंटान सांगचें पडटलें टोटल हे लिगल केन्ना मायनी चालू जातले आनी फूल स्ट्रीम चालू जातल्यो तेन्नाच आमी सगळे ओनर आमी ह्यो गाडी चलोवपाक रेडी आसतले. 50 रुपया फिटनेस कामां जाता की दिसा 50 रुपये जे बसयल्यात ते सरकारान कमी काडचे जो पर्यंत मायनिंग सुरू जाना तो पर्यंत. आयज लोकांची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. लोकांनी खंय धांवपाचें खंय वचपाचें हो लोकांचे विचार आसा. लोकांचे भुरगेपणांक सांबाळटाले काय आनी कितें हो विचार घेवन आसा 15 लोक आसात. तेन्ना गव्हर्मेंटाची रिक्वेस्ट आसा, हे जे कितें भरमसाट जी वाड केल्या इन्शुरन्स, रोड टॅक्स, हे ते सगळे फिटनेस सगळे हेचे ते तुमी फाटीं घेवचें आनी ओनराक न्याय दिवचो अशें. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. काणकोणा माशा दाबोटात खून. 44 वर्साच्या जानू खरवत म्हणटा ताका मारलो. ताचो पुतोण्यो अजय खरवताक काणकोण पुलिसांनी उखल्लो. जानू खरवताक सुरो तोपून मारलो म्हण आरोप. जानू आनी अजयाचे खंय सकाळी फुडें वाजिल्ले. उपरांत जानू सोंपिल्ले अवस्थेत सापडलो. पुलीस चवकशी करतात. आज सकाळी दापट माशे हांगा जानू खरात 44 वर्सां हेजो सुरी मारून खून जालो. आमकां जी लोकल्सांक कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें अशें की तेजो जानू खरात हेजो भावाचो चेडो अजय खरात हेजे आनी तेजे सकाळ फुडें मोठी झगडी जाल्ली. काणकोण पुलिसांनी संशयीत अजय खरात एका ताब्यात घेतला आनी काणकोण पुलीस फुडली चवकशी करता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. स्वयंपूर्ण गोंय सहकार मळा वयल्यान जावं येता. केंद्र आनी गोंय सरकाराच्यो कितल्योश्योच स्किमी सहकारांतल्यान चालीक लायल्यार पयशे कमी पडचे ना म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. 14 नोव्हेंबर सावन सुरू जाल्ल्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाची समाप्ती पाट्यार सहकार संकुलात जाली. जशी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटाची आहा तशीच रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफाची आसा. ऑपरेटिव्ह सेक्टरांत काम जो स्टाफ जो काम करता पळय ताची तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तेजेर खूब डिपेंड आसा ती सोसायटी चलची काय ना. पण ती सोसायटी फुटता ताका लागून जे चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅना खातीर फुटतात उरलेली सोसायटी ते फुटयतात. तेंच्यांनी म्हाका दिसता जर सिन्सियरली काम केलें जाल्यार ती सोसायटी फुटूंक शकना. सोसायटीनी जबाबदारी घेवपी आपल्या परिसरांतल्या लोकांक थोडेशें फायनान्शियल मॅनेजमेंट शिकोवपाचें जेणे करून तुमचेर विश्वास करून तुमचे कडेन लोक येवचो. स्वयंपूर्ण गोंय करते जाल्यार सहकार क्षेत्रांतल्यानूच ते जावपाक शकता. केंद्र सरकारा कडेन आनी राज्य सरकारा कडेन इतल्यो योजना आसा, फक्त आमी इम्प्लिमेंट करपाचेंच ठरोवपाक जाय. आमी जर ती इम्प्लिमेंट करपाची ठरयली आनी सहकार माध्यमांतल्यान जर ठरयली जाल्यार पयशांची खंयसरूच कमी पडची ना.
सहकारी बँकांनी नाबार्दा कडच्यान 2.5% क्रेडीट घेवन शेतकारांक 4% दिवचे म्हण सहकार मंत्र्याची सुचोवणी. 2.5% पैसे दितात आणि हे चड पयस शेतकार खातीर आसात, बागायतदार खातीर आसात. गोवा सेव्हिंग फाटल्यान लागून हे 2% किंवा 0.5% 2.5% पैसे घेवपाचे आणि शेतकऱ्याकडे ते 4% वचपाचे. तुमचे कडेन पयशे कितले आसूं, तुमच्याकडे 50 कोटी असू की 100 कोटी असू, हे पयलीं दिवपाक जाय मागीर ते दिवपाक जाय ना, म्हणजे ताचो वेळ ते पयलीं हाड. कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंटान शेतकऱ्याच्या उदरगती खातीर तो फंड तयार केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मार्गावयल्या अपघातांनी सोपिल्ल्यांची याद काडल्यार घडये लोकां मदीं ट्रॅफिक सिग्नल आनी शिस्त पाळपा विशीं जागृताय जावं येता. गोवा कॅनाचो संयोजक रोलांड मार्टिन्स सांगता. वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरन्स फॉर रोड ट्रॅफिक विक्टिम्स दिसा निमतान मडगांव गार्डनांत कार्यावळ जाली. मार्ग एक्सिडेंटांत सोपिल्ल्याचे घरचे ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. Today, Goa Can is observing the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims in Margaon Municipal Garden. This program we initiated in 2009, and today we are holding it with a view that we would like this message to go to all villages and towns, so that in future all the village panchayat road safety and traffic management committees and the municipal road safety and traffic management committees will take this movement forward. This movement basically is to remember those who have died, those who have seriously injured in road accident, so we can share the pain of so many of the families that have lost their near and dear ones, and also to take a resolve, to take a pledge that we will work for better road safety measures in our village, in our district and the state of Goa. At the same time, to have better traffic management in our state of Goa. We are very pleased to see that many of the participants in today's program are those who have lost their near and dear ones, and they have come, brought photographs of those who have lost to participate in this event. And we are hopeful that this event will motivate people to join the traffic warden scheme of the traffic police, the road safety patrol of the traffic police, and the road safety committees in our villages and towns. अनिल होबळे अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितल्याशाच भायल्यांक भंडारी समाजाचे दाखले मेळ्ळे. महाराष्ट्रांतल्यान येवन गोंयच्या साळांत येवन रावपी खुबश्या जाणांनी फायदो उखल्लो म्हण भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक सांगता. दिवचले भंडारी समाजाच्या नव्या कचेरीच्या उक्तावण तो उलयलो. शाळांतल्यान खूब सर्टिफिकेटी म्हाज्या हेतून येयल्यो, हांवें कॅन्सलय केल्ल्यो, आनी त्यो कॅन्सल जातकच तांकां मागीर आनी उपाय ना जालो, कित्याक हेचे पयलीं अश्यो सर्टिफिकेट खूब जाणांक दिले. ना म्हणून ते बंद करता म्हटल्यार म्हाजी 3 वर्सां गेली. हे सगळें वचून करता म्हटल्यार तितून जालें कितें की आमचे आडनांव कोणी घेतालो, नायक आडनांव कोणी घेतालो. तुमी जाणा आसतले की सर्टिफिकेटी ह्यो पयलीं अनिल होबळेचे कार्यकर्तेन हांव आशिल्लो, आनी त्या वेळाचेर खूब तरेच्यो सर्टिफिकेटी अश्यो बोगस दिल्ल्यो वताल्यो. जास्त करून ते हे पळय आसा गडे बी पडटा ते खंय साळांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान लोक येता, आनी थंयच्यान थोडे दीस सुटी करून रावन खंयचे तरी पंचाक घट धरता, आनी त्या मागीर ते सर्टिफिकेटी तेजे कडच्यान इश्यू करता. ज्या संदेची आमी वाट पळयत आसले की दिवचलेन आमकां एक कार्यालय नासलें, ती संदी आज साकार जाल्लेली आसा, बिगूल वाजलेले आसा. म्हाज्या भशेन खुबशे युवा तांकां हे खुबशे कार्यक्रम घडोवन हाडपाचे आसा आमच्या समाजाच्या नांवार. ते म्हण कला क्षेत्रांत, स्पोर्ट्स फिल्डान म्हणा आनी इतर खुबशे भुरगे तयार आसा, आनी साहजीकच कार्यालय हांगा उक्ते जाल्लेले आसा म्हणटकूच आमकां एक स्थान मेळ्ळेलें आसा, जे कडेन आमी एके कडेन मेळटाले, कितें तरी डिस्कशन करतले, खंयचे तरी कार्यक्रम फुडें व्हरतले. सगळे जे नाते बांधव आसात बिचोले तालुक्यांचे, तांच्यांनी पदाधिकारी जे कोण आसात त्यांच्या मार्फत येवन सर्टिफिकेट घेवं येता, किंवा डायरेक्ट हांगासर ऑफिसान येयले जाल्यारूच तांकां ती सर्टिफिकेट मेळटली. फिफा वर्ल्ड कपाक कतारांत ग्रँड सुवाळ्यान सुरवात. ओपनिंग गेम कतार आनी इक्वादोरा मदीं. फाल्यां इंग्लंड आड इराण
आनी सेनेगल आड नेदरलँड्स मॅच 32 टिमी मदीं ट्रॉफी खातीर झूज 18 डिसेंबराक फायनल विद्यमान जेतो फ्रांस फिफा रँकिंगात अव्वल आशिल्लो ब्राझील अर्जेंटिना इटली स्पेन नेदरलँड्स पोर्तुगाल जेतेपदाचे दावेदार न्यूझीलंडा आड दुसऱ्या T20त हार्दिक पांड्याच्या फुडारपणान खेळपी यंग ब्रिगेडीन 65 रन्सांनी जैत जोडले न्यूझीलंडाच्या बे ओव्हलांत भारतान पहिली बॅटिंग करतना 6 आउट 191 काडले सूर्यकुमारान 11 फोरी आनी 7 सिक्सरींच्या नेटार 51 बॉलांनी नॉट आउट 111 मारले न्यूझीलंड 126 रनार ऑल आउट दीपक हुडान 4 यजुवेंद्र चहलान 2 विकेटी काडल्यो खबरो इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं